मंगळा भावा भयणीनो, आदले जुदेव इतिहास 2 शेंकड्यांत वांटयताले. ते जे जिवीत जियेताले तो सैतानाचे राज चालू असलें आणि जो काळ येवचो आसलो तो सोडवणाराचो काळ, बऱ्या जिविताचो काळ. आणि जो काळ येवचो आसलो तो सोम्याचो दोनयाचो डे ऑफ द लॉर्ड. जो काळ वायटाक, दुस्मानाक, सैतानाक पवित्र आत्मा बरें जिवीत जिखून घेतलो, सासनाच्या सासना. आणि ह्या 2 काळामध्ये हो काळ आसतलो जंयसर सैतानाचो न्हय आनी देवाचोय न्हय. आमी भारतांत तो काली युग म्हणटात. झुजां, मनशांचे गिरेस्तकायेचे, सृश्टीचे नाश केलो जातलो. आणि आयच्या वाचपान जेजू ताच्या शिसांक म्हणटा हो काळ सुरू जालो, कलियुग. जेजूच्या वेळार तो आपल्या शिसांक शिडकायता हो काळ सुरू जालो. जुन्या कोरारान जे कितें घडलें पयले वाचपान आमी आयकलां. इस्रायली जुदेव जांकां देवान गुलामपणांतले सोडयले, आपल्याची भुरगीं कशीं तांकां वाडयली ती देवाक नाकारतात, पूण देव तांकां रागान देखिना भोगशिता आनी आपल्या मोगान परतून येवंक वेंगयता. आनी दुसरो काळ जावन आसा नवो करार, जंय ताणें आपल्या पुताक धाडलो संवसारांत. देव खूद ह्या संवसारांत आयिल्लो आसा, हो संवसार पवित्र केल्लो आसा. आनी हे पवित्रपण फुडें व्हरूंक देवाक आमची गरज. मनशां ताय शिडूक रावात, ते तुमकां धरून सोबेन व्हरतले आनी आपल्या देवस्थानांनी तुमकां जेरवण मारतले. हे अशें घडटा आमच्या भारतांत. आमच्याच क्रिस्तांव फुडाऱ्यांक देवळांनी व्हरून तांकां तांचे देवूळ साफ करून तांची देवाची सेवा करूंक ते फुडें सरल्यात. जेजू म्हणटा भियोनाकात, तुमी म्हजे साक्षी जावंक भियोनाकात. म्हजे पासत राजा पातशें सरचें तांच्या आनी ओन भावार्थ्यांच्या फुडें तुमी गोवाय दिवचे खातीर तुमकां व्हरतले, पूण तुमकां धरून दितोच कशें आनी कितें उलोवचें तें चिंतू नाकात. कितें उलोवचें जाय तें तुमकां ते घोडयेर कळीत जातलें. कित्याक उलयतले ते तुमी न्हय, पूण तुमच्या बापाचो आत्मो तुमचे उदेशी उलयतलो. तो पवित्र आत्मो आमी घेतला बावतिजमा वरवीं. तोच पवित्र आत्मो आमकां दैवीक जिवीत, सासनीक जिवीत भासयता आनी तो पवित्र आत्मा आमचें रक्षण करतलो. जेजू म्हणटा भियेनाकात, सैतानाक वायटाक फुडें करूंक पवित्र आत्मो तुमचे सगळें सदांच आसतलो. सो देवाला आमी आमच्या सदांच्या जिवितान संकश्टान दुःख त्रासा वेळी देव आमकां सोडिना. पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां आदाराक पावता
आनी हो संवसार आमकां स्वर्गींचे राज आनी स्वर्ग अनुभवूंक घोटाय दिता.